तूर दाळ प्रकरणात दोशी आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करपाचे आदेश हांवें दक्षता संचालनालयाक दिल्यात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। तूर दाळ कुसून उडोवपाच्या प्रकरणात 6 जाण घुस्पल्यात तशेंच साकर इबाडून उडोवपाक कारणीभूत थारिल्ल्यांचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तूर दाळीच्या फायलीन म्हाका दिसता ऑल टुगेदर 5 काय 6 जाण इनवॉल्व आसा। हांवें ताका सांगलां जाता तितली स्ट्रिक्ट एक्शन कितें ती तेंचेर घे, कारण तूर दाळीच्या उपरांत म्हाका साखरेची फायल मेळ्ळ्या। साखरेच्याय फायलीचेर हांवें तसोच शिरो मारला। जे कोण इनवॉल्व आसा पयलींच्या सगळ्या जाणांक स्ट्रिक्टली जितकी पण हे पनिशमेंट जी जावंक शकता पयली तितकी पनिशमेंट। चण्याची अजून पावना, साखरेची साखरेची मेळ्ळी कितले इनवॉल्व आहा ते एवढाची डायरेक्ट डिपार्टमेंटांतल्यान आयली। म्हणून हांवें त्या खातीर सांगलां विजिलन्साक इन्क्वायरी करपाक लायला आनी कोण इनवॉल्व आहा तें काड म्हटल्यार, पण सगळ्या जाणांचेर पनिशमेंट। सोनाली फोगाट का हरियाणा को गया था, टीम वापस आ गया था।